हांव आतां कुंकोळ्ळी IDCन आसा आनी हांगासर तुमकां दिश्टी पडटा जो फाटल्यान आहा तो इंडस्ट्रियल वेस्ट. पावस पडटच गोवोरमेंटान हो दमपाक उपाय घेतलेलो, ताचेर तालपत्री घातलेले. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार पावसान ही सगळी तालपत्री पिजल्यान तांचे 12 ब्रेस्तार 13 सुग्राय जाल्यात. हाका लागून जे एक्टिविस्ट लोक कुंकोळ्ळेचो आहा ताणें कंत परगटयला आनी गोवोरमेंटा लागीं मागला. लास्ट 8 days टायम ह्या डंपा वयली सगळी पोती सगळी उडोवन गेला. आतां तुमी वयर वचून पळयलां आसतलें. दीस इज 30 to 40 meters हायट. फाटल्यान सावन पयल्यार 45 meters जातली. फूल आस्ती उडोवन गेला आनी हेवी रेन्स पडला. हेवी रेन्स बिकॉज ऑफ दीस हे सगळी हजार्डियस वेस्ट आसता तेजे वयली सगळी हें उदक व्हांवोन सगळी वॉटर बॉडीजांक गेला. आतां प्रश्न असो आसा, प्रश्न आमगेले रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा. डायरेक्टली आय टेल दॅट प्रश्न आमगेलो रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर आसा. तुमी आयकोन कित्याक ओगी आसा? इन द लास्ट कावन्सील मिटींग 1 म्हयनो जालो, 1 म्हयनो वयर जालो, द रेजोल्युशन वॉज पास्ड. इन्स्पेक्शन जातलें म्हण हिंगा उदक व्हांवोन खंय वता, कितें कशें कवर अप केला हेजें. पूण नथींग हॅज बीन डन टील डेट. पोर्तुगेजां आड जो फर्स्ट लढा दिल्लो तो गार्ड ऑफ ऑनर हिंगा दिवचो. तांकां तरी लज आसा जाल्यार हिंगा दिवचो. एक शो करून दाखोवचो न्हू आज तांकां लज दिसता आसतली. बाबा कुंकळ्ळेचे लोक कोणी जाल्यार मुखार येवन हें उलयता आनी हे फ्युचर जनरेशनाक आमगे कुंकळ्ळें हें पिवपा दिता म्हूण. आनी एक पाट मागता लिडर ऑफ द ऑपोजिशना कडेन हेजेर स्ट्रिक्ट कारवाई कर. कोण हितू इनवॉल्वमेंट आसा, ऑफिशियल्स जे इनवॉल्वमेंट आसा ते पळयना, हेल्थ डिपार्टमेंट जावं कोण जावं हेंचेर कारवाई कर. पॉयजन वीक म्हणटाय तो आतां तुमी चोवपाचे. आमी आतां हिंगा रावते पण आमकां हो सगळो विश आमकां खावपा पडटा. वीक कोण खातलो? कितल्या पाटी केले कोण एक्शन घेयना हिंगाचे. तुमी चोवपा आतां कोण आहाय तेमी. आनी आमी हें कोत्ते प्लास्टीकचो हें केसून जाला तें उबोवंक गेलां सगळें. ही वीक आतां सगळें व्हांवन वयता न्हंयेन आनी हितून कॅनलां वयता. सगळें नुस्तें वताय, सगळें हें जाताय. हें कोण चोवपाचें आतां? मातशें चोय हेजेर नजर माराय. आमी हिंगा रावता आमगे IDC हितून रावता हांव. आनी तुमी चोवपा सर तुमकां कांय सांगना सर, हांव चड सांगना. मातशें येवन चोयाय आनी बेगीनूच तें करून उडया तुमी. आतां जाता तितलें.